गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रात येवकार हांव जवाहर बर्वे. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. केप्यां उमेदवारी अर्ज भरपा वयल्यान केस्तांव द कोफुसांव विरोधक उमेदवाराचे बिनविरोध वेचून येवपाचे भांगले सपन. मारना शिवोलकारांनी केलो CZMPक विरोध. लोकांक चालीक लायिल्लो जाय 2019चो प्लॅन. पणजी आणि मडगांवां आयतारा जनसुनावणी. कळंगूट असोसिएशनान वास्कोच्या पोर्ट टाउनर्सांचेर 3 पॉइंटांनी जोडले जैत. 1-0 गोलान वास्को SCचेर कळंगूट FAन केली मात. शेनवारा धुळेर म्हापशेच्या स्टेडियमाचेर रंगली मॅच. आणि आता आयच्यो खबरो विस्तारान. CZMPक वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान विरोध चालूच आसा. आता शिवोले मारना पंचायतीचे ग्रामसभेत थळाव्यांनी CZMPचो ड्राफ्ट न्हयकारलो. लोकांनी 2019त तयार केल्लो प्लॅन चालीक लावचो अशें ते मागतात. नव्या प्लॅनांत बंदर मर्यादांचेर चड भर दिला असो तेंचो आरोप. शिवोली मारना ग्रामपंचायतीन शेनवारा खास ग्रामसभा आपयल्ली. कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅनाचेर तांकां चर्चा करपाची आसली. बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीन तयार केल्ल्या येवजणां कडेन सरकारान आडनदर केल्या अशें तेंचें म्हणणें. आम्ही तुम्ही मिळून बांध दाखयले, मानशी दाखयल्यो, खंय कितें आहा तें दाखयले आनी आमी सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक फोर्स केलो कायदो एमेंड करपाक. गेल्या वर्सा तेणी एमेंड केलो आनी तेणी म्हणलें गोंयचे खातीर बांध मानशी हे सगळे आसा, थंय हायटायड लायन सोंपतली. आमी जिखले, आमी तेंकां ते खेपे तेंकां आडायले. ताका लागून आतां तेणी परत दुसरी वाट काडल्या. आता ते कितें म्हणटा पोर्ट लिमीट दाखयतात आनी कोर्टाक पार्लियामेंटान कायदो दिला की तुमकां फूल पावर आसा सगळे जमनीचेर. सो आता दुसरे भशेन ताणें वाट काडल्या. ही वाट ही आमी बंद करूंक जाय, कित्याक हे कायद्याचे विरुद्ध. आमी लोक सोंपतले. आमी तांकां सांगूंक जाय आमच्या गांवांत पोर्ट लिमीट ना. ह्यो न्हंयो आमची लोकांच्यो आनी हेजेर आमचो अधिकार आसा, पोर्टाचो कांयच अधिकार ना. स्पेशल CZMPची ग्रामसभा घेतली आणि लोकांनी बऱ्या क्वांटिटीन ती अटेंड केली आणि लोकांचे जे क्वेरीज असले ते आमचे एक्सपर्ट अभिजित तेणी ते सॉल्व केले. आणि फाल्यां कला अकादमीन आमची ती मिटींग आसा. सो मागता लोकां कडेन ती व्हडल्या संख्येनी अटेंड करची म्हणून. जो 2019 लोकांनी मेळोन पंचायतीन मेळोन जो प्लॅन आमी केल्लो तो प्लॅन अप्रूव जावंक ना. सो आमी जो डिटेल प्लॅन केल्लो तेजेर सगळे डिटेल मेन्शन आसले, खजान्स, फिल्ड्स, फिशरी सगळे मेन्शन. सो तो तेंच्यांनी पास करूंक ना आनी आपलो भलतो ओन प्लॅन धाडलो. सो आमचो डिमांड आमी तांकां हाय ऑथॉरिटीक घालपाचो की आमचो 2019चो जो डिटेल प्लॅन आहा तो पास करचो म्हणून. कित्याक तो फूल पंचायतीन लोकांनी मेळोन केल्लो आसा. सो तो सगळ्यांक मान्य आसा. कित्याक तेजेर आमी सगळे फूल एक्सप्लेन करून तो प्लॅन क्रिएट केलो. तो सगळ्यांक मान्य आहा. तो सगळ्यांक मान्य आहा आनी आमचो फुडें डिमांड आसा की तो एक्सेप्ट करचो. जो तेंच्यांनी ओन प्लॅन केला तेजेर प्रॉपर तेंच्यांनी करून धाडला तेजेर तो इनकम्प्लीट आहा. तेजेर प्रॉपरली मेन्शन करूंक ना. सो तेंच्यांनी ते फक्त पोर्ट्साचें मेन्शन केलां. लोकांक ते फूल फिल्ड्स बीन सगळे डिटेल जाय, जी लोकांची घरां कितकी आसा, शेतां कितकी आसा, फिल्ड कितली आसा. मारना शिवोलच्या लोकांक पियोवपाच्या उदकाचोय उणाव सतायता. थळाव्यांचो हो प्रस्न पंचायतीन मतीन घेतला. ह्या गंभीर अशा विशयाचेर चर्चा करपा खातीर ह्या म्हयन्याचे 16 तारखेक खाशेली बसका आपयल्या. पळय, उदकाक लागून आमी आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन भरपूर फॉलोअप करता. एज अ सरपंच आनी सगळे वॉर्ड मेंबर आमी मेळोन AEJE कडेन आमी ते सो इशू तो सांगलेलो. तेंच्यांनी आमकां कितें कळयलें की जी क्वॉन्टिटी जी कॉन्स्टिट्युएन्सीक आमच्या मेळोंक जाय तितकी आमकां मेळना. कांय जाग्यांचेर उदकाचो प्रेशर कमी आसता. इंटरनल एरियान जी पळय बारीक बारीक पायपां तांकां तेंच्या घरमेरेन तें उदक पावना. ताका लागून आमी एक स्पेशल मिटींग आतां दवरल्या 16 तारखेक. गोवा 365 खातीर शिवोलच्यान संदीप कामुलकार. शेनवारचे सांकवाळचे ग्रामसभेत थळाव्यांनी कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅनाक विरोध करपी थाराव पास केलो. ह्या प्लॅनांत नुस्तेमारीच्यो सुवातो आनी थळाव्यांची घरां दाखोवंकच नात अशें थळाव्यांचें म्हणणें.
सांकवाळे बायोडायव्हर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीन तयार केल्ल्या प्लॅना प्रमाण ह्या CZMP प्लॅनात कांयच केल्लें दाखोवंक ना. बायोडायव्हर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीच्या प्लॅनाचें प्रतिबिंब तातूंत दिसना. देखून नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंटान केल्लो प्लॅन लोकांनी न्हयकारलो. आमकां पंचायतीचो प्लॅन धाडलो आसा CZMP प्लॅन. त्या प्लॅना प्रमाणे जी गांवची घरां जावं बाकीचे स्पिसीस आमगे फिशींग जे बी आहा ती कांय दाखोवना. ताका लागून आयज आमी स्पेशल ग्रामसभा आपयली आनी लोकांनी ताका टोटली विरोध केला. तेणी जो गव्हर्मेंटान आतां जो धाडलो आमकां जे चेन्नय बसून प्लॅन करता तेणी आयज हो प्लॅन आमकां जो धाडलो आहा तेजें तें कांय दिसून येना. हे ग्रामसभेन आयज डिसिजन घेतलें आहा की आमी हो टोटल प्लॅन रिजेक्ट करता. गोवा 365 खातीर सांकवाळच्यान हिरू महाले. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पालिका वेंचणुकेक लागून वातावरण बरेंच तापलां. कोण जिखतलो कोण हारतलो हें निकाला उपरांतच कळटलें. पूण दोन उमेदवारांनी वेंचणुकेचे रणभुंयेर उडी घेवचे पयलींच जैताचो जल्लोश केलो. केपेच्या प्रभाग 3तल्यान सुचिता शिरवयकार आनी चिखली पंचायतीचे प्रभाग 2तल्यान स्टेफनी लुकास बिनविरोध वेंचून आयली. चिखली पंचायतीच्या प्रभाग क्रमांक 2त जाल्ले पोटवेंचणुकीत स्टेफनी लुकास बिनविरोध वेंचून आयले. तशेंच केप्यां पालिकेचे प्रभाग क्रमांक 3त सुचिता शिरवयकार बिनविरोध वेंचून आयले. Election to the Ward 2 by election to the Ward 2 of VP Chikali. So we received one nomination paper of Stephanie Lorenzino Lucas. The form was duly scrutinized and found to be valid. And today was the day of withdrawal. At the time of withdrawal, nobody withdrew. So that form is a valid form and we have accepted. And as any form was received, the said candidate is declared unopposed winner of Ward 1, Ward 2 of VP Chikali. मडगांव पालिका वेंचणुके खातीर आतां मेरेन 128 उमेदवारांनी अर्ज भरले. शेनवारा 89 उमेदवारी अर्ज आयले. तातूंत भाजपाच्या 3, गोवा फॉरवर्डाच्या 5, काँग्रेसीच्या 11, आम आदमी पार्टीच्या 6 आणि गोवा सुरक्षा मंचाच्या 1 उमेदवारान अर्ज भरलो. We have total of 128 nominations and total number of candidates are 111, that is 111. We had received one nomination on 27th of February. Yesterday, that is 5th of March, we received 38 nominations, and today, that is the last day of nomination, on 6th of March, we have received 89 nominations. Maximum number of nominations have been received in Ward number 9, which is total of 9 candidates, total of 9 nominations, and minimum of 2 candidates are in 5 wards, Ward number 16, 17, 19, 21 and 22. On Monday we will be having the scrutiny of all these nomination papers and we will be selecting the validly nominated candidates. आज आम्ही 11 जणांनी मॉडेल आमचे जे नाव दवरून नावा खाला मॉडेल मारगांव ह्या बॅनरा खाला 11 जणांनी आम्ही आता फॉर्म भरिल्ले आसा. 11 कॉन्स्टिट्युएन्सी मडगांव आसा. जतिवंत जातले हाजे भितर दुबाव ना. पण आमी ओपोजिशनाक आमचे ओपोजीट कोण रावता ताका आमी तितलेच इम्पॉर्टन्स दिवपाची गरज आसा की आमी कोणाक वीक धरूं जायना. आमी त्याच नजरेन आमी फुडें सगळें लढटले. मडगांवचो जर उदरगत जातली ह्या पद्दतीन सगळ्यांनी एकी कडेन रावन हें काम करचें पडटलें. हांव मिलाग्रिस फर्नांडीस वॉर्ड नंबर 1 हांव इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता. आमच्या गांवचे सगळे आमचे जे सपोर्टर आहा आमचे सगळे जे फ्रेंड आहा आमच्या गांवचे लोक सगळे तेणी म्हाका सपोर्ट केला इलेक्शनाक बसोंक. तांकां हांव काळजानसून देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांवें गांवांत जायते हे 10 वर्सां जायते काम केलां. आमचे गांवचे लोक सगळे जाणा. मागता आमचे सगळे गांवच्या लोकां कडेन सगळ्यांनी म्हाका तेंचो आदार दिवपाक. आनी गांवांत हे 5 वर्सां हांव येयलो जाल्यार हे गांवांत सगळ्यांक हांव एक बरें काम करतलो
म्हूण हांव मागतां. मडगांवच्या पालिकेच्या निवडणुके खातीर आयज निवडणुकेचो अर्ज भरपाचो लास्ट दीस आशिल्लो. आज टोटल 89 अर्ज भरिल्ले आसात मडगांवच्या हांगा मातानी साल्दाना कॉम्प्लेक्सान. अशें टोटल आयज 89 म्हणजे 89 उमेदवारांनी अर्ज भरिल्ले आसा आनी ओवरऑल उमेदवार जाल्ले आसा 128. तातूंतले 111 कॅन्डिडेट आसा, बाकीचे डबल आसात. 65 खातीर मडगांवच्यान संदीप थयेकर. केपें पालिके खातीर शेनवारा 25 उमेदवारांनी अर्ज दाखल केल्यात. आतां मेरेन 69 उमेदवारी अर्ज दाखल जाले. हांव एज अ ब्लॉक काँग्रेस कमिटीचो अध्यक्ष म्हजेर ऑर्डर सोंपयली काँग्रेस पार्टीन जाता तितली वॉर्डांक काँग्रेस कॅन्डिडेट घाल म्हणून. त्या प्रमाणे हांवें घालपाक ट्राय केली. हांगा राजपूतान जायतो प्रयत्न जाल्लो की आमची कॅन्डिडेटां फाटीं काडपाक वो कितें बळीक आमिशांक पयशे आमीश साकून पयशे आमीश दाखोवपाक ती आमी दाखोवंक शकनाय. तुमी दाखोवन जाय जाणां प्रयत्न सुद्दां केले. तरी सुद्दां आमी म्हाका दिसता बऱ्या पैकी सगळी कॅन्डिडेट घालपाक यशस्वी जाल्या. आज केप्यां म्युन्सिपाल्टीच्या इलेक्शनाक लास्ट दीस आसलो फॉर्म भरपाचो. ह्या फॉर्म भरता आसतना जे आज टोटल 25 नॉमिनेशन फॉर्म आज भरले कडेन आसा. काल 44 आसली. टोटल 59 जाणांनी आज फॉर्म भरले कडेन आसा केप्यां म्युन्सिपाल्टीचे. फाल्यां स्कुटनी आसा. आज तेजे नंतर पोर आसा तो फाटीं घेवपाचो टायम आसा. कितले जाण फाटीं घेतले आनी कितले जाण ना हें आतां येत्या 2 दिसां भितर कळटलें. कित्याक जर BJP ट्राय करतली कितले आपल्याले अनओपोज हाडपाक. कित्याक आज BJPचो एक कॅन्डिडेट आसा तो अनओपोज येयले कडेन आसा वॉर्ड नंबर 3तल्यान. पळोवया आनी कितले कॅन्डिडेट ह्या हेका अनओपोज येतले काय ना म्हूण ते आतां येत्या दीस सांगतले. गोवा 365 खातीर केपें साकून रमेश नायक रावत. मुरगांव पालिके खातीर शेनवारा 84 उमेदवारी अर्ज भरले. आतां मेरेन 155 उमेदवारांनी अर्ज दाखल केल्यात. भारतीय जनता पार्टीचे पॅनलाचेर हांव थँक्स म्हणटा आमच्या आमदाराक कालू सालमेराक की तेणें म्हाका फूल सपोर्ट केला आनी एक यंगस्ट कॅन्डिडेट म्हणून वॉर्ड नंबर 18 तेणें म्हाका बसयला. आनी आज हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा आमचे वॉर्ड नंबर 18चे सगळे सपोर्टर. तेन्ना हांव लास्ट टायम बसलोलो आनी लास्ट टायम म्हाका लोकांनी भरपूर सपोर्ट केलो. असो ह्या फुडें म्हाका लोक म्हणजे म्हाजे ते लोक आसा सपोर्टर म्हाका सपोर्ट करतले आनी हांव चडांत चड प्रयत्न करतलो. जर म्हाका लोकांनी चिकून हाडले जाल्यार गार्डन म्हण, नुस्तें मार्केट म्हण, आनीक अशें कामां बेकारी म्हण, अशीं खुबशीं कामां आसा ती हांव कामां करतलो. जी फाटली 5 वर्सां जी कामां जावना 5 years ती हांव ह्या फाटी करतलो. आयज हांवें वॉर्ड 1 फॉर्म भरला अपकमींग मुरगांव म्युन्सिपल कावन्सिलाक. लास्ट टायम 23 वॉर्ड नंबर SC जाल्लो, रिजर्व जाल्लो आनी थंय हांव जिखून येयल्लो. 5 वर्सां हांवें थंय काम केलेलें आहा आनी हे फाटी वॉर्ड 1 SC वॉर्ड जाल्लो त्या कारणान हांवें थंय भरलेलो आहा. खंयी फॉर्म भरूंक काम पळोवन लोकांनी वोट मारचें. हांव न्यू वाडेकर लोकांक थँक्यू म्हणटा म्हाका 5 वर्सां दिली. तशेंच हांवें तेंचें कामूय केलेलें आहा. तशेंच हांव सडेकारा कडेन मागता म्हाका एक चान्स दिवन तुमची कामां करून घेवची. म्हापशें पालिके खातीर शेनवारा सुमार 85 उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले. My candidate is Frankie Carvalho and Marlene D'Souza. They just filed their nominations, whereby he is going to contest Ward number 7, Ward number 8, Mapsa Municipal Council, and we're going to go all out. And surely they've done a lot of good work, Frankie as well as Marlene, over the years. And today people recognize all the good work that is done. So I'm sure लोकांक विनंती आसा की बाब फ्रँकीक आनी बाय मले परत तांचे निवडून हाडचे कित्याक बरें काम तर करपाक आसा ते एकदम इम्पॉर्टंट आनी ते काम करीत आयिल्ले आसा. एंड ऑलमोस्ट दे ऑल्सो इन द पॅनल ऑफ द भारतीय जनता पार्टी ऑफ द 20 members that are chosen to contest election. ते सगळे पॅनल आसा आनी म्हजो फूल विश आसा आनी अपेक्षीत आसा की लोक भरपूर मतांनी मतदान बरें जातलें. भरपूर मतांनी तांकां दोगांयकूय निवडून हाडटले. प्रत्येक नागरिकाक विनंती करता की बोडगेश्वर डेव्हलपमेंट फ्रंट जे नांवान जे आमचे पॅनलाक आमी उबे 6 जाण केलेले आहा प्रत्येकाक तुमी भरघोस मतांनी निवडून हाडपाचें. आनी आतां जे BJPचें सरकार वर दिल्ली आसा, BJPचें सरकार गोंयान आसा
आणि इथले सरकार असून हेंच्यांनी रस्त्याची परिस्थिती अशी हाडलेली आहा, ना उदकाचो प्रश्न जाल्लो आहा, लायटीचो प्रश्न जाल्लो आसा, सिवरेजचो प्रश्न जाल्लो आसा आणि जे 80 कोटी जे रस्त्याक लागून मोडलेले सिवरेज पायप लागून ते रस्ते तुम्ही म्हापशा शहरात येवन पळोवपाचे. आज 11 विड्रॉल जाल्ले आसा आनी कोण म्हळ्यार वॉर्ड नंबर 1 वाज आंथोनी फ्रांसीस, वॉर्ड नंबर 5 हेबले भारती पराग, वॉर्ड नंबर 8 नायक सूरज अशोक, वॉर्ड नंबर 13 नायक बबिता संदीप, शिरोडकर उदय बाबाजी, वॉर्ड नंबर 14 नागवेकर पराग रागेंद्र, वॉर्ड नंबर 15 तोरस्कर रीना अवधूत, वॉर्ड नंबर 17 राउत देसाई पुंडलिक शंकर, रिबॅलो जोसिया निकोलस, वॉर्ड नंबर 28 गावणेकर नागेश शंभू, वॉर्ड नंबर 30 मेंडोसा शेरो डोमिनिका टेरेस. टोटल 11 कॉन्टेस्टिंग रेडी करतकच हांवें 4:30 मिटींग आपयली ऑल कॉन्टेस्टिंग कॅन्डिडेट्स. सगळे कॅन्डिडेट्स आयले आनी दे वर व्हेरी डिसंट. देन जे कितले आमचे इन्स्ट्रक्शन आसा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आसा, सगळे तांकां दिले. सिम्बॉल्स तांकां दिले. एक्सपेंडिचर जो करपाक जाय, मेंटेन कसो करपाक जाय, एक्सपेंडिचर बुकूय दिलो. एक्सपेंडिचर डेट्स व्हेरिफिकेशन आसा, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर व्हेरिफिकेशन करतले, ते सुद्दां डेट्स तांकां दिल्ले आसा. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले आनी म्हापशेच्यान संदीप कामोलकार. पणजेच्या काकोला मॉलात तरंगान 3 दिसांचे प्रदर्शन घडोवन हाडलां. बायलांक आनी सान भुरग्यांक वापरपाच्या वस्तूंचे प्रदर्शन आनी विक्रो नेटान चल्ला. लोकांचो प्रदर्शनाक उपाट प्रतिसाद लाभला. बायलांक उपयोगी पडपी वस्तू, कपडे, साडयो, कापडां, मेकअप किट, नायटी, पिलो कवर, पर्सी, बॅगां, भुरग्यांचे कपडे, भुरग्यांचे वस्तू, कृत्रीम फुलां, वस्ती अशे तरातरांचे आयटम विकपी स्टॉलां काकोला मॉलात लागल्यात. हातान तयार केल्ल्यो वस्तूय पळोवपाक वा विकते घेवपाक मेळटात. वेगवेगळ्या विक्रेत्यांनी आपली स्टॉलां लायल्यात आनी तांकां उपट प्रतिसादय मेळटा. आयतारा रातीं 9 मेरेन हें प्रदर्शन चालू उरतलें. आमचे सगळो प्रोडक्ट म्हणटा तो फॉर द न्यू बॉर्न बेबीज, प्लस बेड स्प्रेड्स, टेबल क्लॉथ्स, कट वर्क, एम्ब्रॉयडरी, पॅच वर्क अँड एवरीथिंग फॉर द न्यू बॉर्न. आमचे रेंजीस फ्रॉम 80 रुपीज ऑनवर्ड्स फॉर ड्रेसेस, प्लस 250, 350, 150 फॉर क्विल्ट्स, प्लस पिलो कवर्स 250 per pair, plus bed spreads 1,500 to 3,000. Plus we have nighties, homemade nighties, fitting nighties, embroidered nighties, etc. माझे नाव उपासना जोशी. आमचे ब्रँडाचे नाव सुद्धा सेम आणि आम्ही बॅग्स दवरला डिफरंट टायप्स. डिफरंट बॅग्स आसा आमचे कडेन आणि फॅब्रिक्स दवरला, कुर्ताज दवरला, स्क्रंचीज, डिफरंट आणि आमचो 3 दीस आसा स्टॉल काकोलो मॉलान आणि तरंगान ऑर्गनायज केला. सो लास्ट डे संडे टील 9 PM. I have a brand called Agathos Essentials. We deal in all organic and handmade cosmetic products and beauty products. We are here at Kakalo Mall until Sunday. Do come have a look and visit us. We have this brand running since December 2017 and we have a lot of variety into oxidized jewelry. We have variety into some gold plated things. We have real pearls here. And Tarang is, organized this whole event, which is for women entrepreneurs here, and it's an absolutely great opportunity that we have found here to display our products and to reach out to customers very openly and give serve our best here. So this Women's Day we are here, and I would request all of you to please come here, visit our stalls and motivate us to do much better.
गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्याम च्यारी. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. पालिका वेंचणुका खातीर उमेदवारी अर्ज भरपाचो शेनवारा निमणो दीस. केप्यां उमेदवारी अर्ज भरतना मातसोसो बोळ जालो. विरोधकांनी अर्ज भरपा पासून एका उमेदवाराक आडायलो. पुलिसांक कळीत केल्या उपरांत ताका अर्ज भरपाची मेकळीक मेळ्ळी. पळयात बातमी पुरायेन. खंयचेय वेंचणुकेंत उमेदवारी अर्ज भरप सदांच शांततायेन जाता, निदान गोंयांत तरी. पूण शेनवारा केपेकारांनी वेगळोच अणभव घेतलो. उपजिल्लोधिकाऱ्याचे कचेरे भायर उमेदवारी अर्ज भरपाक आयिल्ल्या एका जाणट्याक विरोधकांनी आडावन धरलो. उमेदवारी दाखल करपाक ताका मनाय केली. रजांव कितें तर तांकां तांचो उमेदवार बिनविरोध वेचून आयिल्लो जाय आसलो. आज केपें म्युन्सिपाल्टीचे लास्ट दीस आसलो नॉमिनेशन फॉर्म भरपाचें. बरे भशेन चलता आसतना लास्ट जेन्ना एक अर्दवर आसतना हांगा काही 2 ग्रुपां मदीं जे आसा ते कॅन्डिडेटाक थांबोवपाचो प्रयत्न जालो. हितून भरपा वचनाका, हांव भरपा वचनाका. हितून भितर किती फॅक्ट म्हूण तो कांय पयलीं कळपाक समजलो ना. कित्याक हांगाय ते भशेन जे भशेन हांगा स्टाफ जाय आसलो, ज्या पुलीस फोर्स जाय आसलो ते भशेन तितलो पुलीस फोर्स हांगा नासलो. ते जातकीर हांगा 2 गुटां मदीं 2 कॅन्डिडेटां मदीं वाद जालो. मागीर डेप्टी कलेक्टर हांगचो जो आसा तो हांगा पावलो स्पॉटार आनी तेणी दोनी गुटां कुशीन काडून जे फॉर्म भरपाक जाय आसले ताका तेणी फॉर्म भरपाक आयलो. जो फॉर्म भरपाक आसलो तो एक सिनियर सिटीजन आसलो आनी ह्या सिनियर सिटीजनान आनी एकट्या जो त्याच्या ऑपोजीट एक रावले कडेन आसा तेंचे मदीं कितें तरी उलोवणी जालें आनी हे कितें म्हूण तें कांयच समजलें ना. लास्ट डेप्टी कलेक्टर येवन त्या सिनियर सिटीजनाचो फॉर्म भरपाक आयिल्लो वॉर्ड नंबर 1 ताका तेणी व्हरून फॉर्म भरून घेतले. गोवा 365 खातीर केपी साकून रमेश नायक राव. दाबोळे आनी मांद्रे जाल्ल्या चोरयांनी वेगान कारवाय करत पुलिसांनी देखदिणी कामगिरी केली. दाबोळी वास्को दरोडो घालपी तिगांक पुलिसांनी धरले आनी तेंचे कडल्यो वस्तूय जप्त केल्यो. जाल्यार पेडणे पुलिसांनी अशेच एके कामगिरीत मांद्र्या पर्यटकांच्यो मोलादीक वस्तू आशिल्ल्या बॅगांचेर हात मारप्याक शिटूकसाणेन धरले. सिनेमॅटीक पद्दतीन जाल्ले कारवायेच्यो पळयात डिटेल्स. आपल्या घोवाक चौगांनी मेळून बांदून घातला आनी घरात चोरयेचो यत्न चल्ला असो 5 तारखेक दाबोळेचे फातिमा कॉलनींतल्यान एके बायलेचो गस्तीवेल्या पुलिसांक फोन आयलो. पुलिसांनी रोखडीच धांव घेत थळाव्यांचे मजतीन कारवाय केली. सुनील मोरे नांवाच्या चौगांचे टोळयेंतल्या एकल्याक तांणी धरलो. उपरांत हो दोतोर संजय वर्मा नांवाच्या मनशाचो प्लॅन आसलो अशें उक्ताडार आयलें. पुलिसांनी 7,000ची कॅश, मोबायल अश्यो वस्तू ताब्यात घेतल्यात. निरीक्षक निलेश राणेन स्टाफाचे मजतीन ह्या चोरांक धरले. दुसरे एके घडणुकेत पेडणे पुलिसांनी मांद्रे दर्यादेगेवेल्या पर्यटकांच्या वस्तूंचेर हात साफ करपी चोरांक बेगोबेग धरले. पर्यटकांनी दर्यांत पेवपाक वच्चे आदीं आपले सामान दर्यादेगेर दवरिल्ले. परत आयले उपरांत आयफोन, आयपॅड, बॉस स्पीकर, क्रेडिट कार्ड आनी 10,000ची कॅश आशिल्ले पाकीट गायब जाल्ले. पुलिशेंत कागाळ नोंदयल्या उपरांत पुलीस निरीक्षकान बेगोबेग वेगवेगळी पथकां तयार केली आनी तांकां कामाक लायली. सगळीं हॉटेलां, शॅक्सांचे CCTV फुटेज तपासल्यो आनी एके भाड्याचे स्कुटरे वयल्यान भोंवपी चंदन साहू आनी विशाल साहू हांकां धरले. पुलीस निरीक्षक जीवबा दळवीन स्टाफाचे मजतीन शिटूकसाणेन ही कारवाय केली. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले आनी पेडणेच्यान संदीप कामुलकार. घेवया वेध गोंयच्या हवामानाचो. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत चडावत तापमानात बदल जाणवलो ना. पणजे चडांत चड 34.8 डिग्री सेल्सियस तापमानाची जाल्यार उण्यांत उण्या 21.1 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या. 6 मार्चा सावन फुडले 5 दीस वातावरण सुकें उरपाची शक्यताय आसा. 3-4 दीस उण्या तापमानात व्हडलोसो बदल अपेक्षीत ना. 8 आनी 9 मार्चाक तापमानात 1 ते 2 डिग्री सेल्सियसांनी वाड जावं येता. पूण 6 मार्चा सावन फुडल्या 5 दिसां खातीर तरी हवामान खात्याची खाशेली सुचोवणी ना. गोवा 365 ब्युरो. कळंगूट असोसिएशनान 3 पॉयंटांनी वास्कोच्या पोर्ट टाउनसांचेर जैत जोडले. 1-0 गोलान कळंगुटान वास्को SCचेर मात केली. शेनवारा धुळेर म्हापशेच्या स्टेडियमाचेर ही मॅच जाली. कळंगूट असोसिएशनान हल्लो करपाच्या पॉयंटार आघाडी उघडली. 60व्या मिनटाक कोआम ज्युनियर कोसोनोवनान कळंगूट असोसिएशनाक लीड दिली. सामन्याच्या निमण्या खिणाक खरी चुरस जाली. वेळसांव SCC आनी स्पोर्टिंग दे गोवा हांचे मदीं आतां लढत पळोवपाक मेळटली.
आयतारा सांजे 3 जावन 40 मिनटां सावन फकत गोवा 365 चेर. Siddharth Shironkar on the left hand side. What can he do? Pulls it back in. Cross comes in. Kwame Junior! They have shocked Vasco Sports Club here at the Dulé Stadium. Going home on a winning note, and I have with me the head coach of Kalangut Association here. First of all, sir, many congratulations. Back on the winning wave. How do you feel? I feel very nice. I'm proud of the boys. They gave everything as like we planned to play and try to get 3 points. So we did that. You're back on your winning wave, that too against Vasco Sports Club. So what do you have to say personally on your goal scorer out there? Yeah, he is a hard-working player. He works hard every time, both on the training ground and in the match also. So it was good. It is good to see him working so hard for the team. He's a team player, so he's always there for us. Thank you so much, coach. Wish you all the very best. Thank you. So that was the head coach of Kalangut Association. I also have with me the goal scorer of Kalangut Association, that's Kwame Junior. First of all, many congratulations. Goal at the 60th minute, the most crucial time. So what do you feel on that? I'm feeling very happy. Today is a good day for me because today I'm happy to score because I want to score this goal for my family, for my sister Sonia. I play this match for them. I'm very happy to score. And also I'm very happy. Thank you so much. Wish you all the best. Thank you. गोवा 365 खातीर धुळेरांतल्यान क्लिंटन डिसोजा. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगात सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.